खालसा आनी मुखा कुळीत एकवटा भोवती नाही सूर्या भितर देवाच्या मंदिरात खंयसर तू वाटे मुझे नवी संगीता थंयसर हांव आसा ताचे मोदेता जेजूचे उतर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नावाक आमी कितें मागतां तें मेळटलें संतोष बरी खालसाण आनी मोगा बरी एकवटा भोवती नाही सूर्या भितर देवाच्या मंदिरात बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावां भयणीनो आज पवित्र सभा भाग्यवंत तिमोती आणि तीत धर्मप्रचारकांची परब संभ्रमता सर्वेस्पर देव ह्या येवक्रिस्ताच्या बलिदानांत वांटो घेवच्या मुखांतर आमकांय ताची सुवार्ता परगट करूंक आदार दिवं दी म्हणून मागया सुवार्ता परगटणी चलीच न्हय हाका मनीस गरज आसात आज विशेष रितीन सुवार्ता सांगता तशें सुवार्ता प्रचारक आमचे पवित्र सभेक मेळोवन दित म्हणून मागया सुवार्ते खातीर जियोवंक थोडे फावटी शेळेपण दाखयल्ल्या खातीर सोम्या लागचें बक्षाणें मागया आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनांत चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें संडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध या भगवान सदां संकार मरयेक सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करा पूण प्रार्थना मागता सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बक्षून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो आमेन सुमिया काकुळट सुमिया काकुळट Krista kakuळt Krista kakuळt Sumiya kakuळt Sumiya kakuळt प्रार्थुया सर्गींच्या बापा भाग्यवंत तिमोतीक आनी तिताक तुझ्या धर्मदूतांच्या शिसांक पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी तुवें भरलें
आनी तुजे पवित्र सभेचे गवळी नेमले. तांचे मजतीन ह्या संवसारांत नितीन आनी भक्तीन जियोंक आनी तुज्या भाग्यवंतांचो सांगात जोडूंक आमकां तुजे कृपेचो आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्न्याच्या एकपणांत जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सांत पावलून तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप. क्रिस्ता जेजू थंय आसा ती जिविताची बासवणी परगट करूंक देवाचे कुशे प्रमाणे त्याच क्रिस्ता जेजूचो धर्म जाल्ले हांवें पावलान म्हज्या प्रिती मोगाच्या पुताक तिमोथीक बरोवचें. देव बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा दया आनी शांती तुका लाभूं. म्हज्या पुर्वजांनी केल्या तशी हांवें नितळ अंतस्करणान देवाची सेवा करतां. म्हज्या मागणान दीस रात म्हणल्या बरी तुजो हांव उडास काडटना देवाक हांव वर्गां दितां. आमी एकामेकाक सोण वेताना तुवें गळयल्लीं दुखां नियाळून तुका नव्यान भेट दिवंक हांव अत्रेकतां. तवळ मात्र हांव पुरतो दादोशी जातलो. तुजो यथार्थ भावार्थ सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार आसा. हो सुभावार्थ जसो तुजे आजे लोईसा थंय आनी तुजे आवय युनिसा थंय परजळटलो तशें तुजेय थंय परजळटा म्हूण म्हाका खात्री आसा. ह्या पासत हांवें तुजे वयर हात दवरल्या वेळार देवान तुका दिल्ल्या देणांची खॅंड जळाशे कर म्हणून हांव तुका उलो दितां. देवान आमकां भियों करता तो आत्मो दिवंक ना. आमकां बळवून मोगाळ आनी स्वनियंत्रीत करता तो आत्मो दिला. तर आमच्या सुम्याक आनी ताचो खैदी जाल्ल्या म्हाका साक्ष दिवंक लजा नाका. बगार देवाच्या सत्तेचेर पातयेवन सुवार्थ परगटच्या कश्टा वामटींत म्हजे सवय भागीदार जा. देवाचे उतार हें देवाचे उपकार. सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. सर्वेस्पराक एक नवे गीत गाया. भूनिवास्यानो सर्वेस्पराक सद्गीतां गाया. परमेश्वरा हरसिया ताचे नाव वाखणा. सूर परसा सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. ताचे तारण दिसपट्टे जनांगांमध्ये ताची महिमा परगट करा. परसा ताची विस्मिता कळया. परसा सर्वेस्पराची विचित्रा कळया. परसा लोकांनो देवाक नमस्कार करा. पदवी आनी महिमा सर्वेस्पराची
सर्वेस्पराची म्हणून हरसिया ताच्या नावाक फावो त्या गौरवा मान बागया सुर परसा सर्वेस्पराची विचित्रा कळया सुर परसा सर्वेस्पराची विचित्रा कळया Alleluia, Alleluia, Alleluia. ये आमुच्या फाटल्यान म्हणटा सोमी आनी हांव तुमकां मनशाचे पागी करतलो Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्या दिसांनी सोम्यान आनी 70 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या हरेक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगां लेखान आपणा मुखार धाडले तांकां तो सांगी लागलो पिकावळ यथेश्ट आसा पूण वावरडी थोडेच देखून पिकाच्या धनिया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावरडी धाडच्याक मागा वचा तुमी पूण सत्राय करा सुण्या वागटां मोदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां वाटेर चिरी जावं बुती जावं वाणो जावं वरी नाकात वाटेर कोणाकी सालाम करूंक रावा नाकात खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा समाधान ह्या घराक समाधान आशेतलो मनीस थंय जियेता जाल्यार तुमचें समाधान तांचे थंय रावतलें नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकांच पाटी येतलें त्याच घरा तुमी रावा तांणी दिल्लें खाया आनी पियेया कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो देखून घरामेजी नाकात खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात जाल्यार आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा देवाचे उतर हे जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावां भयणीनो उत्पत्ती पुस्तक तुम्ही उक्तें केल्यार तातूंत 10व्या अध्यायांत संवसाराच्या सकड राष्ट्रांची थंय एक पट्टी दिल्या आनी त्या राष्ट्रांची संख्या 72 पवित्र पुस्तक हिब्रू भाशेंत आसलो पवित्र पुस्तक म्हळ्यार जुदेवांचो पोरनो सल्लो हिब्रू भाशेंत आसलो तो तर्जुमो करूंक ग्रीक भाशेंत 70 जाणांक नेमले आज सोम्यान 70 जाणांक विसले आनी मिसावांक धाडले जेजून
70 जाणांक विंचून मिसांवाक धाडचें तें ताच्या मिसांवाची विस्तारताय कळीत करता. आज आमी वाचलो अध्याय 10. 9व्या अध्यायांत जेजू 12 जाणांक विंचता आनी मिसांवाक धाडटा. जेजून 12 जाणांक विंचले आनी मिसांवाक धाडले. आज 70 जाणांक विंचता आनी मिसांवाक धाडता आनी म्हणटा पावना. कितल्या अपुरबायेची गजाल. 12 जाणां विंचून धाडले, 70 जाणां विंचून धाडले आनी म्हणटा पिकावळी तेस्त आसा. वावरडी थोडेच भावनांत हे उणें जालें. देखून तो म्हणटा पिकाच्या दनया लागीं मागा. ताणें आपल्या शेतांत वावरडी धाडच्याक मागा. जेजून वापरली भास शेतकाराची, सगळ्या घराची. सडावत मिसांवा विशांत उलयतना ही भास वापरची. जेजूच्या मिसांवाक जण मेळोवचे वा आज जाल्यार पवित्र सभेक पवित्र स्नाना मुखांतर आनीकी ती वाडची हाका पीक जोडचें वा पवित्र सभा फळादीक जावची अशेंच अर्थ. एक गजाल आमी मतीन दवरचे. जेजून धाडले म्हणटाना जेजून धाडले कितें करूंक? जेजून कशें धाडले? हाचे सुवार्थेंतलें एक उतर अपुरबायेचें. आपूण वेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेंक तांकां दोगां लेखान ताणें धाडलें. आपूण वेचो आसलो. तांणी खंय वचोंक? आपूण खंय वचचें आसलें थंय वचोंक. आनी संदेश कितें? आयच्या सुवार्थेच्या शेवटाक दिला संदेश. देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. कोणाचीं उतरां? जेजूनूच ताचें मिसांव सुरू करतना सांगल्लीं उतरां. जेजू ताचें मनियारपण आराम करतना हिंच उतरां उलोवन तो शुभ वर्तमान परगट करता. देवाचें राज लागीं पावलां, पातकी जिणी बदला आनी बरी खबर सतमाना. हो संदेश. तशें म्हणटना ह्या 12 जाणांक 70 जाणां कडेन दुसरो संदेश आसा गे? ना. जेजूस तो संदेश आनी जेजूसोच संदेश. ताणें आपयले आनी धाडले. आपयले ताचे सशीन रावोंक, धाडले ताणें सांगलेंच सांगोंक, ताणें वेचे कडेच वचोंक आनी तांणी केल्लेंच करूंक. जेजू म्हणटा समाधान ह्या घराक म्हणा. तांणी कितें वाटलां तें जेवा तें आसल्या पिडेस्तांक गूण करा. जेजून कितें केलें? हेंच केलें. देंवन सारदावंडायले, पिडेस्तांक गूण केलें, तांकां शिकोवन दिली, देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण सांगलें. जेजू मिसांवान धाडटा आसतना तो वेचे कडेन धाडटा. ताणें सांगल्लें सांगूंक धाडटा आनी ताणें केल्लेंच करूंक धाडटा. दोगांक धाडले. दोगांक धाडच्यांत साक्ष आसा. दोग साक्षी. सुवार्थेक साक्ष जावच्याक ताणें दोगांक धाडले. आतां जेजूचें मागणें पिकावळी यथेश्ट आसा पूण वावरडी थोडेच. देखून पिकाच्या दनया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतान वावरडी धाडच्याक मागा म्हळें. हातून मिसांव खावंक कितलें मुख्य म्हणलें कळटा. जेजू सर एका विशया खातीर खेरीत रितीन मागा म्हूण सांगता जाल्यार बरें अप्रूप हें आयकूंक मेळचें. सुवार्थेंत ह्या एका किरीत उद्देशा खातीर तुमी बापा लागीं मागा म्हणटा जेजू. कित्याक पिकाचो दणी तो
आणि ह्या उतरांनी कळटा कितले मुख्य ते मिसावाचें काम, कितले गंभीर ते, कितले प्रमुख ते, आनी कितले विस्तार ते हाचे सुवार्थेंत आमकां स्पश्ट जाता. जेजू म्हणटा 17 करा, सुण्या वागटा मोदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. आनी मुखार तो म्हणटा समाधान आशेतलो मनीस थंय जी येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचें थंय रावतलें, नांतर जालें तुमचें समाधान तुमकां पाटी येतलें. त्या मिसावाक 100% पॉझिटिव्ह वा धनात्मक प्रतिक्रिया मेळटली म्हूण जेजू सांगना. ह्या मिसावाक विरोध पण मेळटले म्हूण पयलेंच तांकां प्रवाद करून तो सांगून दिता. सुण्या वागटा मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. आनी एक अर्थय हांगासर आसा. कोणूय सुवार्थ प्रचारकान सुण्या वागटा बरी वसोंक जायना. हर एका सुवार्थ प्रचारकाक हांगासर वर्त लिसांव आसा. हर एका सुवार्थ प्रचारकान शेळये बरीच वचचें पडटा, कित्याक शेळये सो गवळी विंगड आसा आनी जेजू सो गवळी. सुवार्थ प्रचारकाचो रक्षक तो आसा जेजू. तांचो मुखेली आसा जेजू. तांचें संरक्षण करचें ताणें. भावां भयणीनो, आमी आज मागया तिमोथी आनी तीत सुवार्थ प्रचारक जांकां सांत पावलान केरीत रितीन पत्रां बरयल्लीं, ते धर्माध्यक्ष जावन आसले तांचे पवित्र सभेन. आनी हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें तशें बारीस एकीनपणान सुवार्थ प्रचाराचें काम ते करताले. आनी ह्या वक्ता तांचें स्मरण करच्या वक्ता आमकां जेजू मागोंक सांगता. आमच्या कुटुंबांनी देव आपोवण्या पासत मागणें चालू जावं. जायत्या कुटुंबांनी हें मागणें आसा, देव आपोवण्या पासत मागणें. याचक जाय, धर्म भयणी जाय, क्रिस्ताच्या शेतांत वावरूंक धैर्यादीक मनीस जाय. तेंचं आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. आमकां भिवकुरो करचो स्पिरीट दिवंक ना, आमकां धैर्यादीक करचो स्पिरीट दिला. एक पावटी हांव शिकता आसतना एके फिरगेजेंत थंयसर जायते तरणाटे विगाराक मेळोवंक येताले. आयताराचें तांणी सांगाता मेळोवन रांदचें त्या तरणाट्यांनी विगारा सांगाता, आनी ते जेवचें आनी तांणी वेचें. आनी एक दीस विगारान तांचे कडेन विचारलें, तुमी कित्याक पाद्र्याप जायनात, याजक जायनात, तुमकां बरें जायना गे? ताका ते म्हणाले, बरें जाता फादर, पळोवंक बरें जाता आल्तरीर आनी थंयसर हांगा याजकान मुखेलपण दिवचें, पळोवंक बरें जाता, पूण भें दिसता. त्या इटलीच्या तरणाट्यांनी रोमा लागींच सांगलीं उतरां परिसापूर बायची. भें दिसता. जायत्या तरणाट्यांक हें बरें दिसना म्हणून न्ही, बरें दिसता. थोड्यांक बरें दिसना सोडी, पूण एके रितीची कावजे न्ही तांकां मुगता, हें म्हाका जायत गी. पूण उगडास दवरया, जेजूची उतरां सुण्या वागटा मदें शेळयांक धाडलेले बरी हांव तुमकां धाडटां. एक हातेर जावन जेजू धाडटा. धाडचेंय ताणेंच, वीसचेंय ताणेंच, धाडचेंय ताणेंच. ताचेंच मिसांव, ताचेंच काम, ताचींच उतरां, ताचेंच मिसांव. आनी आमी विशेष रितीन मागया आमच्या कुटुंबांनी देवा पवनी फुलोवन दित. खंयसर गी कोणाच्या गी कुटुंबांत उदेलो, आमच्या कुटुंबांत केदाळा एक याजक उदेत.
म्हजी माम्मा म्हणटाली आमच्या कुटुंबात 2 जण याजक ते म्हणटाले वय रे आतां 2 जण याजक आसात आनी एक याजक आमच्या कुटुंबात केदाळा उदेत म्हळ्यार तिचो एक हुस्को म्हाका तें अजून कांत येता मोतीन आमच्या कुटुंबात आनी एक याजक केदाळा उदेत सुवार्ता आयकूंक सुलभ सुवार्ता प्रचारा विशयान उलोवंक सुलभ पूण सुवार्ता प्रचारांत रिगोवंक कवजेनी आसा बें आसा जायतीं आमची युवा जाणां हे दिशेन मेतेर जावन दीत हे मिसांव घेवन दीत आनी निमाणे जेजू म्हणटा पिकावळी यथेश्ट आसा पूण वावरडी थोडेच देखून पिकाच्या दणया लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावरडी धाडच्याक मागा हे मागणें कोणाक पावतलें तो भागी हे मागण्या कोणा थंय रुता जाता ती भागी ह्या मागण्याचो फळ कोणाक लाभता आनी ह्या मागण्या मुखांतर कोण जेजूचे सुवार्थेक पाळो दिता ती भागी Tawi kali papa udah wainati Bukti sebuti tawi kali mugaji Kali kasengi betul tau cini tiaci Swikar kerumpawan ke betul niaci Swikar kerumpawan ke kali kiaci Muka suruh kasau tuka betuji Sergi jatinya ni buci ni amci Kurpati ciuca cini muka ci Swikar kerpawan ke kali kiamci Muka suruh kasau tuka betuji Sergi jatinya ni buci ni amci Kurpati ciuca cini muka ci म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा बागेवंत तिमोती आनी तीत हांच्या परबे दिसा तुजे वेजीचेर आमी दवरतां ती बली प्रसन्न जावन पळय तिचे उद्देशीन तुज्या नांवाची महिमा परजोळूं आनी आमच्या पातकांच्या बक्षांनी आमकां मेळोवन बऱ्या करण्यांनी भरलेलें आमचें जिवीत तुज्या नांवाक मान आनी वाखाणणी दिवं जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमच्या सोबे आसू आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पुरातूय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक धिनवासुया वयशी आमी करून फावू सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सर्व कळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका धीन वासूंक फावो पकायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत तिमोती आनी ती तुज्या भक्तांच्या मानाक ही परब संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय तांचें पुण्यवंत जिवीत आमकां धैर्य दिता तांचे शिकोवन आमचें गिन्यान उजवाडायता तांच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळताय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र
Paraso serves tu Sekali dosa pernah tuja Berwibawa Serki tu kaca Serki tu kaca Seres pura cinawi Ita kata cuica Serki tu kaca Serki tu kaca बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्न्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमेन जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्था सोगूठ परगटुया Jesu melo, Jesu jiwan salah, Jesu doya gitulu. Jesu melo, Jesu jiwan salah, Jesu doya gitulu. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत चवतल्या मातसो मेस्तांक पवित्रत्ने वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता सरस्पराके प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळे याजक वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता अंकुआर मरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्मदूतां भगवंत तिमोती आनी तीत आनी सरकळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पोता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्न्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तान शिकयलेले मागणे धीर घेवन आतां आमी सांगाता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेले आमक शिताव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळेन पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परास वायटांतली आमकां निवार दया करण्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूळ कर देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सर्व सुभागी तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोना तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन tu civitaso aplikan dimso Uswartu samsaraso Jinhus wadamso Raitu serkasom sraso Raitu karsaso Sorvondatu patyaso Aso tu aso Ye Jisu tu ye Karsa muja Ki Makatuti Guhan tuja Ram mujitira Raya muja Pa makatuka Deye
प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणान आमी धदोशी जाल्या. भाग्यवंत तिमोथी आनी तितान धरलोलो आनी उच्चारलोलो भावार्थ आमी धरूंक आनी उच्चारूंक आनी ताचे शिकवणे प्रमाणे आनी देखी प्रमाणे जियोवन त्या बाबार्थाक बऱ्या करण्यानी साक्ष दिवंक आमकां धराळ कुरपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. प्रागाच्या बळका जेजूक नोवेन करया. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सरतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकर दैवीक वयस म्हणलें नांव ताका फावो जालें. येणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत हांव मनशांक तांच्या सरगरजांनी तो पावता. रागसो जेजू बाळक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. प्रार्थुया. ये भाग्यवंत जेजू बाळका, तुजी सर पदवी अजापी रितीन उगडापी केल्ली आसता. तुजो हात बेसांव दिवंक उखललेलो आसता. तुका पत्येनेन उलो मारतल्या सकाळांक दयेन आयक. तुज्या बेसावांनी भर. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयणां बक्षिता तशें आमची पक्का बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. दमान मरिये कृपेन भरलेले सोमी तुजे संगता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजे कुशीचें फळ जेजू. भगवती मरिये देवाचे मे पावप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे घडीर आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदें जेलो आनी देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदें जेलो देवाचो पूत मनीस जालो. आनी आमचे मदें जेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्न्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्न्याक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्न्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. सांगाता मागया. ये अजापांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कुळतीची दिश्ट घाल म्हणून तुजे मुखार सरपडून आमी मागता. तुजे इतले बिरमतीन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकारून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सरकश्ट आनी निरासपण तुजी कुमोक आनी बुजावान आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्न्या सांगता आमी तुका वर्णोवच्या सदां सर्वता. आमेन. अर्गां दिवन मुनिया. ये वो उद्दार बाळूक जेजू तुजे मुखार आमी सरपडता. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजापांच्या इमाची मुखार तुजी भक्ती सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत. तुजी कळा नासली दैवीक मजत जोडून दीत. सर स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. सर्वेस पर तुमचे सवे आसूं. सुबे आसूं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसूं तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्रत्न्या सोमी जियेता आनी रास करता सासनाच्या सासनाय. आमेन. आनी सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.
ताची बरी साप तूं आमचे बरी जालो आमकां वयर उबारूं तूं पाताळाक दिलो पाताळ हांव सुटोवच्या भुरयेची शेळी जालो दिवपणांत वांटो दी मनीस जावन आयलो जेजू बाळका लाले म्हाका तुझ्या सैवाक बदलांका जेजू बाळका लाले म्हाका तुझ्या सैवाक बदलांका मुखार पुत्रा सोमे हांव पार बरी आशिर्वादी आमकां बापाचे पुताचे